नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार. हांव गौरीश प्रभावणकर. गोमंतकाच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. शिरगांवची मायनिंग डंप अजूनही धुमशेता. खण खात्यान आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळान करची तपासणी, थळाव्या लोकांची मागणी. प्रशासन तुमच्या दारी हो उपक्रम एक जुमला. लोकसभा वेंचणुके दोळ्या मुखार दवरून उपक्रम लायला चालीक. वेन्झी वेगसाचो आरोप. आरसो फुटिल्ल्या बाल रथांतल्यान मडगांवच्या विद्यार्थ्यांक व्हरपाची घडणूक आयली उक्ताडार. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचे कितें, पालकांचो प्रश्न. पर्पल फेस्टा उपरांत 2 म्हयने धुल्लखायत पडिल्ल्यो ई रिक्षा सरकार घेवंक सोदता विकत. दिव्यांग आयुक्त गुरुदास पावसकरान दिली माहिती. गोंयांत सरकाराच्या आशिर्वादान चलता खंडणी राज. हॉटेल वेवसायिकांकडल्यान घेतात खंडणी. हॉटेल धन्यांचो आरोप. आणि गोंयचो आदलो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांची आयज पुण्यतिथी. राजकीय फुडाऱ्या सयत हेर मानेस्तांनी ओपली आर्गां. मनोहर पर्रीकारान नव्या गोंयचो बुन्याद घातलो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे विधान. आनी आतां खबरो विस्तारांत. दिवचल तालुक्यांतल्या शिरगांव गांवांत लोकवत्सीक लागून आशिल्ल्या मायनिंग डंपांतल्यान उजाच्यो ज्वाळा आनी धुंवर भायर सरपाचो प्रकार आयला. ह्या प्रकाराक लागून थळाव्या लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या. श्री लयराय देवीच्या देवळाक लागून पंचायत कार्यालया फाटल्यान आशिल्ल्या मायनिंग डंपाचेर ही अजापाची घडणूक पळोवपाक मेळटा. सुमार 2 म्हयन्याच्यान हो प्रकार असोच चालू आसा. हो प्रकार नेमको कित्याक लागून घडटा ह्या विशीं एक गूढ असो निर्माण जालेलो आसा. ज्वाळा आनी धुंवर भायर सरतकीच गांवभर रसायना सारको एक उग्र वास पातळटा अशी थळाव्यांची कागाळ आसा. खण खातें ना जाल्यार प्रदूषण नियंत्रण मंडळान ह्या प्रकाराची दाखल घेवन हे नेमके कारण कितें आसा हें स्पश्ट करचें आनी लोकांचें रक्षण करचें अशी मागणी आदलो सरपंच बाबूसो गांवकर तशेंच पंच सूर्यकांत पालनी हाणें केला. शिरगांव चौगुलेची पयलींची मायन आसली, आतां ती ऑक्शनाक साळगांवकारान नेल्या. तर एक पीठ आसा पंचायतीच्या फाटल्यान, एक बरो पीठ आहा व्हडलो उदकाचो. आनी त्या पिठाच्या वयल्यान जो डंप आसा तो आयज तो डंप जवळ जवळ 1.5 ते 2 म्हयने जाले पोंदसून पेटात आहा. ताका सारको धुंवर येता वयर आनी ताचो वास असो येता उग्र की हवेंत प्रदूषण सुरू जाता. गांवांत सुद्दां लोकांक खूब वास येता. तो देवळा मेरेन येता, आमच्या घरा मेरेन येता. आनी आमी खूब जाणांनी येवन हांगा पळयलां. गांवांच्या लोकांनी पळयल्या, लोकांनी व्हिडिओ केल्या. आनी ते आतां कितें बाबा एक्झॅक्ट कितें जाता तें कोणाकूच कांय खबर ना आनी कित्या खातीर जाता तो. हेचो दुश्परिणाम फाल्यां आमच्या गांवांकूच जावंक शकता किंवा आमच्या लोकांकूच जावंक शकता. पण हेचें जावचें न्हू म्हणून आमी प्रयत्न करता. कोणाक तरी पोल्युशन बोर्डाक दाखयला हाडून. तेंच्यांनी आजून काय ते सॅम्पल बिंपल घेवन गेल्या. आतां हांगा तर रावलो जाल्यार वास तेचो असो मारता की तो कितें तरी जळटा भितूनसून आनी तो धुंवर येता, उजो दिसता. आनी अशा पद्दतीन हो जो डंप आसा हो जळटा. आनी हेची ह्या आमच्या मायन्स डिपार्टमेंटान किंवा पोल्युशन बोर्डान हेचेर पाहणी करची आनी हेच्या पासून जो धोका आहा जाल्यार गांवांक तेच्या पासून आमचें संरक्षण करचें. हो जो हे पेट्टा पळय ज्वाला ती जवळ जवळ 2 म्हयने जाले. आनी हेचो वास इतलो प्रखर, जो कॅमिकल आहा पळय तसो वास येता. आनी जवळ जवळ अर्ध्या गांवांक हेचो वास येता. हे आमी हेका पोल्युशन बोर्डाक कंप्लेन केल्या उपरांत पोल्युशन बोर्डाचो मनीस आनी मायन आनी जिओलॉजिस्ट येवन तेंच्यांनी सॅम्पल येला. सॅम्पल व्हरून तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें 10 ते 15 दिसांनी रिपोर्ट दिता म्हणून. पूण आजून पर्यंत आमकां रिपोर्ट काय गावूंक ना. आतां सद्या तुमकां खबर आहा अख्ख्या गोंयान हे सगळ्याक उजो पेट्टा आनी सगळे हे प्रकरणां चालू आहा. रानां जळटा, शेतां जळटा, काजी जळटा. तसोच हो प्रकार
असो जावंक शकता. हेजो ह्या गांवांक कितें भयंकर हेजो परिणाम जावन लोकांक हे कितें बरें वायट जावंक शकता. तेन्ना हांव मागता की हेजो पोल्युशन बोर्डान कितें आहा सकयल अभ्यास करचो आनी हे कित्याक लागून ही आतां ज्वाला जी पेट्टा ही वयर ना, ही ज्वाला पालोवपाचो सुद्दां उदक बिदक घालून कोण प्रयत्न केलो म्हणून तसो ना तो. ती सामकी पोना खोल हितूरसून पिठान आहा पळय तूं पोंसून येता आनी हो धुंवर जो आहा तो सामको हानिकारक आहा. हेज्या पासून आमच्या गांवांक धोको जावंक शकता. प्रशासन तुमच्या दारी हो भाजपाचो उपक्रम हो पुराय जुमला अशें म्हणीत बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगसान सरकाराचेर फोग काडलो. 2024च्यो वेंचणुको दोळा मुखार दवरून सरकारान ही नाटकां केल्या अशें वेन्झी म्हणटा. आपणे ह्या कार्यावळीक आपल्या लोकांची समस्या मांडपा खातीर हाजेरी लायिल्ली आनी बाणावलेच्या नुस्तेमारांच्या समस्या विशीं लेगीत हांवें मंत्र्याक कळीत केलां अशें वेन्झीन ह्या वेळार म्हटलें. मजगतीं सरकारा कडेन निधी ना आनी ताकाच लागून वेगवेगळ्या येवजण्यांचे पयशे लोकां मेरेन सरकार पावोवपाक शकना अशें म्हणीत वेन्झीन सरकाराचेर आरोप केला. सो आज जो सरकाराक प्रोग्राम जाल्लो त्या प्रोग्रामा हांव आज अटेंड जाल्लो इन ऑर्डर टू पूट आवर ग्रिवेन्सीस वॉटर स्पोर्ट्स जे आमगे ग्रिवेन्सीस आहाय ते हांवें मांडले आनी आमगेले ज्यो पातल आसले आतां. सो सेक्युरिटी इज अ बीग इशू. There is fear in the minds of all the locals of Benaulim village as well as Benaulim constituency. Coastal जे कोण रावताय there is fear in their mind की कॅमेरा चलनाय आनी वयल्या पुलीस पेट्रोलिंग करपाक मनीस नाय आनी there is an issue. So now पुलीस पेट्रोलिंग करपाक पुलिसेक मनीस नाय आनी GTDC के कॅमेरा चलनाय. सो हितू दोनी वोस गव्हर्मेंट इज अ फेलियर. सो हे मेमोरेंडम एक नोटींग मारून I have already handed over and that is the reason I was here today. But the overall program looked nice because 2024 election येवपा आहाय. So the program is nice. आमकां कित खबर ना, लोकांक खबर ना स्कीम कितू आहाय त्यो. तो घराक हाडून दिवपाक तुमकां स्किमा पयशे दिवपा जायनाय. तो घराक हाडून दिवपा मदीं दुसरी गजाल. पयलीं सद्या सरकाराक मुगे मागणें की स्किमा पयशे दियाय. घर लासताय, कॅनो लासताय, ते पयशे तुमी मनीस मेल म्हणटरी पयशे पावताय. पयलू आमगे घर लासलो हांवें ऑलरेडी घायलो आहाय स्किमो. त्याचे पयशे फकत 20,000 मेळ्ळे जाल्यार ते देखून वरस जालें म्हणटरी ह्यो तार्या घाले 48 आवर्सां भितर रिलीफ मेळपाचो. मागीर स्कीम घराक हाडून दियाय तुमी. पयलीं इमिजिएट म्हणटा ते तुमगे स्कीम पावपा जायो. पेंडींग जाण्टेल्यांक पयशे मेळनाय, सीफेरर्सांक पयशे मेळनाय, लाडली लक्ष्मी पयशे पेंडींग आहाय त्यो दियाय. घराक येवपा खबरो आमकां नाकाय, त्यो हटोवपा खबरो. 2024 तुमकां वोट मेळटलो ओन्ली बेसीस ऑफ लाडली लक्ष्मी टू बी क्लियर्ड ऑल पेंडींग. सिनियर सिटीजनांगे जितले पयशे क्लियर जावपा जाय, तारवट्यांगे पयशे आहाय ते तितले क्लियर जावपा जाय. जितले सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी रिलीफ फंड जो आहा केन्ना यूज लागलो कितें लागलो ते पयशे क्लियर जावपा जाय. तेन्ना 2024 वोट पडटलो. हे सगळे फोगाणे करून दाखयले जाल्यार हें आमकां लागना आनी वी आर नॉट पार्टी टू दीस. हो सगळो जुमला आमचो चोयलो आहा. सरकारान शाळेच्या विद्यार्थ्यां खातीर चालीक लायिल्ले बालरथ वेवस्थेचे 3 तेरा जाल्ले दिसून येता. मडगांव कोर्ट जंक्शन ते पोरण्या हॉस्पिसिओ कडेन वचपी एका बालरथाचो फाटलो आरसोच नाशिल्ल्याचें दिसून आयला आनी दुर्दैव म्हटल्यार चलत्या गाडयेंत भुरगीं लेगीत आशिल्ली. ह्या नजरेक आयिल्ल्या प्रकरणा वयल्यान बालरथ येवजणेची जतनाय घेवपी यंत्रणा खंय गेली काय हो प्रश्न मुखार येताच, पूण ताचे वांगडा ह्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचेर लेगीत प्रश्न उपरासता. घडये ही एकूच बस अशी आसा काय हेर बशी अश्यो आसात हाचेर प्रशासनाचें लक्ष गेलां काय आनी गेला जाल्यार प्रशासनान हाचेर केन्ना पावलां उखलपाक लावला असो प्रश्न निर्माण जाता. जानेवारीन जाल्ल्या पर्पल फेस्टात दिव्यांगां खातीर मुंबयच्यान भाड्याक हाडिल्ल्यो इलेक्ट्रीक रिक्षा 2 म्हयने जाले तश्योच धूल खायत पडिल्ल्यो आसात. त्यो आतां गोंय सरकारान विकत्यो घेवपाचें थारायलां अशी माहिती दिव्यांग आयुक्त गुरुदास पावसकर हाणें दिल्या. पर्पल फेस्टिवलाच्या निमतान तुमी इलेक्ट्रीक रिक्षा गोंयांत हाडिल्ल्यो आनी त्यो पर्पल फेस्टिवल जावन कितलेशे म्हयने जाले तश्यो त्यो रिक्षा थंय पडिल्ल्यो आसात अशे तरेची बातमी आमी केल्ली. तर तुमकां ताचे बद्दल कितें मत? हय, एक्चुली हो खूब म्हत्वाचो प्रश्न आसा की सगळ्यांक खबर आसा की आमी जे पर्पल फेस्ट हांगा घडोवन हाडले गोंया भितर 5,000 दिव्यांग लोक गोंया भितर आयले. काश्मीरच्यान कन्याकुमारी सगळ्या स्टेटी वयल्यान आयले आनी ताच्या खातीर गोंया भितर आमकां अशें लक्षांत आयलें की आमी फेस्टिवल ऑर्गनायज केलो, व्हडलो इव्हेंट केलो 4 दिसाचो. पण हाव आर दीस पर्सन्स वीथ डिसेबिलिटीज वील ट्रॅवल फ्रॉम A to B. मागीर हॉटेलांतल्यान वेन्यूचेर कशे येतले, एअरपोर्टा वयल्यान हांगा कशे पावतले, रेल्वे स्टेशना वयल्यान कशे पावतले. मागीर फुडें आमी जे इव्हेंट्स आशिल्ले टेबल टेनीस स्पर्धा, ब्लायंड क्रिकेट,
विविध स्पर्धा आमी बीच एक्सेसिबल केलो, फ्लोटींग व्हीलचेर, पण ते वतले कशें तें सगळी तयारी केली पण ते जर पावच्याना कांयच उपयोग जावचो ना. म्हणून आमी अशें ठरयलें की एका एजन्सी कडेन कॉन्टॅक्ट करप, खंयच्याय आमी फायंड आउट केलें की अश्यो ई रिक्षाज खंय अवेलेबल आसा. अशें कळून चुकलें की दिल्ली हांगा मॅन्युफॅक्चर जाता, बॉम्बे एजन्सी आसा जी चलयता, तांकां कॉन्टॅक्ट केलो आनी तांच्या कडेन आमी सांगलें की सद्याक आमकां फक्त 5 दिसां खातीरूच जाय. वी कांट pay more than what you are going to ask. We'll just pay for those 5 days or 6 days of the services. So these rickshaws were brought only for 6 days of Purple Fest. We took it on rent from there. आणि मागीर आमी अशें ठरयलें की दो वी आर पेईंग फॉर रेंट, वी हॅड ऑलरेडी पेड फॉर द ट्रान्सपोर्ट ऑफ दीज रिक्षाज फ्रॉम दिल्ली टू गोवा. आनी असो विचार आयलो की हे जे दिव्यांग गोंया भितर जे आसा, जे खंयच वचपाक शकना, इफ दीस व्हीलचेअर एक्सेसिबल इज नॉट अवेलेबल, दोज आर ऑन व्हीलचेअर. बाकीचे जे ब्लायंड आसतले किंवा हियरिंग इम्पेड आसतले दे कॅन कम्यूट, बट जे व्हीलचेअराचेर आसा तांकां खूब अडचण जाता हॉस्पिटलांत वचपाक, स्कुलांनी वचपाक, खंयच्याय सोशल कार्यक्रमाक वचपाक, मागीर तांकां भायरूच सरूंक मेळना. आनी आमी असो विचार केलो की ह्यो रिक्षाज आमी परमनंटली आतां गोंयानूच दवरतले. तुम्ही ते विकते घेतले? अजून घेवना, पण प्रोसेस सुरू आसा. तुमकां खबर आसा की सरकार जेन्ना कितें करता ताका एक प्रोसेस आसता, प्रोसिजर आसता, आनी म्हणून आमी ते तांच्यांनी आमचे कडेन अजून हँड ओवर करूं ना. सो म्हाका दिसता फुडले एक 8-10 दिसां भितर वी आर गोइंग टू कंप्लीट दीस प्रोसेस अँड दीस सर्विसीस वील बी मेड अवेलेबल टू दोज हू आर ऑन व्हीलचेअर टू कम्यूट विथीन गोवा. ती खंय दवरतले तुम्ही? मेंटेनन्स हो एक इश्यू आसता न्ही, कारण सरकाराक सदां सरकारान एक उदकान चलपी एक बोट घेतल्या, ती चलोवपाक खंय कोण एक्सपर्टायज ना, तशी पडून आसा. सो एक घेतली म्हणून जायना, त्यो चलपाक जाय, लोकांक ताजो लाव मेळपाक जाय. सो आमी हाच्या खातीर एक अजून काय शॉर्टलिस्ट करूं ना. वी आर टॉकिंग टू पीपल हू आर रनिंग सच कायंड ऑफ सर्विसीस इन अदर स्टेट्स. म्हजें वैयक्तीक अशें मत आसा की हे एका प्रोफेशनल एजन्सीनूच चलोवपाक जाय, कारण इट हॅज टू बी, वी हॅव टू डिलिव्हर वॉट वी प्रॉमीस. म्हणजे हांवें आतां जर एक रिक्षा बूक केली आनी हांव तो रिक्षाकार जर त्या टायमार ते पावूंकूच ना म्हाका पिकअप करपाक, तो कांयच फायदो ना न्ही. हांव सगळें हांगा अँड पर्सन विथ डिसेबिलिटी इज ऑन व्हीलचेअर इज सो इगर टू मूव आउट ऑफ द हावस. हांव घरा बसून आसता 10 दीस, म्हयनो हांव घरा बसून आसता, आनी ताच्या खातीर इट हॅज टू बी डन प्रोफेशनली. ताजो एक सारको ॲप आसपाक जाय, ॲपाचेर बुकींग जावपाक जाय. अँड वी आर टॉकिंग टू पीपल मोस्ट प्रॉब्ली विथीन नेक्स्ट 1 मंथ. गोंयांत एक डिसेबिलिटी ऑर्गनायझेशनूय आसा, हय तुमी तांकां उलयल्यात? हय, गोंयांत 2-3 डिसेबिलिटी ऑर्गनायझेशन हांवें तांचे कडेन उलोवप जाल्लें की वेदर दे वील बी एबल टू डू इट, पण तांच्यांनी तितलोसो तांचे कडेन बेसिकली मॅन पॉवर ना ते करपाक. वी कॅनॉट ब्लेम देम. म्हणून म्हजो एक विशय आशिल्लो की इट शूड बी रन बाय पर्सन विथ डिसेबिलिटी ओनली, ताकाय थोडो रेवेन्यू मेळूं शकता. पण ओवर अ पिरियड ऑफ टायम अशें लक्षात आयलें की वेदर ही वील बी एबल टू गिव्ह सर्विसीस, इमर्जन्सी सर्विसीस. कारण प्रश्न असा की म्हजेच एक काय फ्रेंड, एक पत्रकार फ्रेंड, ताजी माय दिल्लीच्यान फाटल्या म्हयन्यान आयिल्ली आनी तिका गोंयान भोंवपाक जाय, सो तिका अशे तरेची कांयच सोय ना, व्हीलचेअराची सोय नाशिल्ली. बरोबर. सो व्हीलचेअराची सोय आसा. आय मीन आमच्या ऑफिसान जाल्यार जर एक फोन जर आयलो ऑफिस ऑफ द स्टेट कमिशन, वी वील इमिजिएटली अरेंज फॉर इट, दॅट इज नॉट अ इश्यू. पण हाचो उपयोग जरी आमी ते ई रिक्षाज बाय करूं ना, वी युटिलायज इट फॉर वुमन्स डे प्रोग्राम. म्हणजे ह्या बायलांक तो प्रोग्राम अटेंड करपाक. म्हणजे थोडे टुरिस्ट आयिल्ले, दे वॉन्टेड टू विजीट सम टेम्पल, माड्डोळा बी, तांच्या खातीर ई रिक्षाचो वापर केलो. मोयराक म्हाका याद आसा फोन आयल्लो की दे हॅड कम फ्रॉम बॉम्बे एंड दे वॉन्टेड टू गो ऑन अ संडे टू द चर्च फॉर द मास. तांचो फोन आयलो, तांचे कडेन आमी ती युटिलायज केली. पण दीस इज गोंयांत उरच्यो, गोंयांत चलच्यो, प्रोफेशनली चलच्यो अशें तुमी स्वता हेतू बाळगला? हेतून आमी करून दाखयतले आमी. दीस इज द थिंग दॅट वी हॅव टू डू. म्हाका गुरुप्रसाद बाब आनी एक प्रश्न आसता, दिव्यांग कमिशन आनी तुमी केल्लें पर्पल फेस्टिवल, हाजो आतां फुडें? सो जेन्ना आमी पर्पल फेस्टिवल ऑर्गनायज करपाचें ठरयल्लें न्ही, वी नेवर थॉट इट वूड बी सो बीग. ताची व्याप्ती येदी व्हडली जातली आमकांय खबर नाशिल्लें. पण एक आमचे कडले हाचो पर्पल फेस्ट कित्याक सक्सेसफूल जालें तें सांगता. गव्हर्मेंटाचो तेंको आशिल्लो, विदाउट गव्हर्मेंट यू कॅनॉट डू एनीथींग, बट वी टूक हेल्प ऑफ NGOs फ्रॉम अदर स्टेट्स. all those events which were managed to perfection were curated by NGOs who are working in the field of disability for last 30-40 years. आमच्या तकलेन खुबश्यो गजाली आशिल्ल्यो त्यो आमी केल्यो, म्हणजे मिरामार बीच एक्सेसिबल केले आनी कितें केलें. पण जे इव्हेंट जे थंय जाले, ESGन जाले, ते सगळे इव्हेंट जे आशिल्ले ते वर क्युरेटेड अँड दॅट्स वाय वी गॉट अ गूड रिस्पॉन्स. आनी हाचो एक फायदो आमकां असो जालो की जो अवेरनेस आनी सेन्सिटायजेशन जे गोंया भितरूच न्ही देशभर जालें. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन ताचो उल्लेख मन की बातानूय केलो, वीच वी नेवर एक्सपेक्टेड फॉर अ स्टेट लायक गोवा. एक इव्हेंट कसो ताका पळयले गेले न्ही, पण तो इव्हेंट नाशिल्लो. आनी ताच्या फुडल्यान एक आतां आमी फुडें पावल मारपाक सुरू केला. वी आर कॉलिंग इट एज पर्पल रिपल. कितें इफेक्ट जावपाक जाय. इव्हेंट जालो म्हणून जायना. इट इज नॉट अ इव्हेंट, वी डोंट कॉल इट एन इव्हेंट. इट वॉज अ ह्यूज प्रोग्राम वीच वॉज नेसेसिटी फॉर द स्टेट ऑफ गोवा अँड फॉर द कंट्री टू क्रिएट द अवेरनेस. आनी ताजो एक म्हणजे आतां इफ इनफॅक्ट वी हॅव स्टार्टेड गिवींग हँड्स टू
अपर लीम आमी दिवपाक सुरू केले लोकांक विच आर ब्रेन कंट्रोल. सो कोणाचे हात एक्सिडेंटान गेल्या किंवा आनी कितें जाला तो एक प्रोजेक्ट हातान घेतला. जवळ जवळ एक हात तो 1.5 लाखाचो आसता. सो वी आर डुईंग इट थ्रू CSR. फुडले 1-2 दिसां भितर आमी तांचे फिटमेंट सुरू करतले. असे वेगवेगळे उपक्रम ऑलरेडी आता इट इज अ इफेक्ट ऑफ पर्पल फेस्ट दॅट वी आर गोइंग टू टेक इट अहेड. नाल्यार कितले अशे दिव्यांग आसा? एज ऑफ 2011 सेन्सस 33,000 फिगर आसा. जवळ आता 40,000 तरी पावूंक ना. जवळ जवळ म्हज्या हिशोबान 1 लाखाच्या वयर आसतले. कित्याक तें सांगता तुमकां. 2011 जेन्ना सेन्सस केलो तेन्ना फक्त 7 डिसेबिलिटीज नोटिफायड आशिल्ल्यो एज पर द रायट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट. आतां 21 आसा 3 टायम्स. म्हणजे जे ब्लड डिजॉर्डर बी आशिल्ले न्ही ते पयलीं डिसेबिलिटीज नाशिल्ले. हिमोफिलिया, थॅलेसेमिया, मागीर पार्किन्सन्स, अल्झायमर्स वर नॉट डिसेबिलिटी बट दे आर नाव पार्ट ऑफ डिसेबिलिटी. सो ही जर संख्या आमी सिनियर सिटीजन जर पळयली न्ही अशी खुबशे लोक आसा तांकां हें ऑलरेडी आसा दुयेंस. सो इफ यू कन्सिडर देम भितर न्ही अजून तरी कसली अशे तरेची एलिमेंट कांय नाशिल्ल्यो. कसल्यो समज चलयांक जर डिसेबिलिटी आसा तर महाराष्ट्रान बी खंय जाता तांकां लोक काडून रस्त्यार उडयतात आनी चलता. गोंयान अशी परिस्थिती आसा? सद्याक तरी ना. पण कशें आसा की खूब म्हत्वाचो विशय आसा. देर इज समथींग कॉल्ड एज आमी पर्पल फेस्टान हाजेर भासाभास घडोवन हाडिल्ली विथ पेरंट्स. वॉट आफ्टर अस. सो वॉट हॅपन्स टू माय चायल्ड वेन आय एम नो मोर. आय एम गोइंग टू डाय वन डे न्ही. आय एम नॉट गोइंग टू बी अमर पट्टा कोण येवं ना. सो वॉट हॅपन्स टू देम. सो टू टेक केअर ऑफ द सिवियर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज government is thinking on some lines where there should be some sheltered workshops, residential centers, vocational centers, so they are taken care of. And this problem of what after is only not for those who belong to lower economic group, but the problem persists even if you have millions of dollars in your account. Even though you have money, it is not necessary that somebody is going to take care. There has to be some structure to it. सो ताजेर आमी सुरू आसा गव्हर्मेंटा कडेन उलोवप आनी स्किम्स बी अश्यो फॉर्म्युलेट करपाक जाय. वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डुईंग इट. थँक्यू. उत्तर गोंयच्या दर्यादेग वाठारांतल्या हॉटेल मालकांकडल्यान खंडणी एकठांय करपाच्यो घडणुक्यो जाता अशी खबर मुखार आयली. ह्या विशीं कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन लेगीत स्वता मुखेलमंत्र्या कडेन वचून ह्या विशीं कागाळ केली. मात हालींच सोशल मिडिया वरवीं व्हायरल जाल्ल्या फोटवांत ही खंडणी मुखेलमंत्रीच घेता अशा तरेची कागाळ कांय हॉटेल मालकांनी प्रधानमंत्री तशेंच गृहमंत्र्याक पत्र बरोवन केली. ह्या विशीं मुखेलमंत्र्यान लक्ष घालून खर कारवाय करपाक जाय अशें मत गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक हांणी मत उक्तायलें. जाल्यार हें पुराय तरेन चुकीचें आसा. पक्ष वा मुखेलमंत्र्यान केन्नाच कोणा कडल्यान पयशे घेतिल्ले ना आनी जर कोणी अशा तरेच्या पक्षाचे वा मुखेलमंत्र्याचें नांव बदनाम करता आसत जाल्यार तांचेर बेगोबेग खर कारवाय करची अशी मागणी भाजपा गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट नानावडेन केल्या. गोंयान सरकारी मान्यतेन खंडणी राज चलता, एक्स्टॉर्शन मनी. उत्तर गोंयच्या दर्यावेळेचेर थंय चलपी रेस्टॉरंट, डान्स बार्स आनी थंय एकूण जे पळय कितें उपक्रम आहा तांकां धमदाटी करून तांकां पणजे हाडून पोलिसांच्या उजीर तांकां धमकावप, तांकां पयशे दिवपाक लावप आनी वयर मेरेन भाजपाच्या फुडाऱ्यांक हे पयशे पावतात. इतलेंच न्ही तर पक्ष निधी खातीर हो पयसो मागतात अशें म्हणून जे पळय कितें चर्चा वर्तमानपत्रांनी फाटले आतां 8 दीस चल्ले ही खूब गंभीर आनी सरकारच्या इमेजीचेर परिणाम करपी आहा. ताका लागून मुख्यमंत्र्यान खरें म्हळ्यार ताबडतोब ताची दखल घेवपाची जाय. जेन्ना कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो मुख्यमंत्र्या कडेन गेलो तो गेलो कारण ताजे कडेन हे सगळे रेस्टॉरंटवाले, डान्स बारवाले हे ताजे कडेन आयिल्ल्यान ताका सांगताले अशे तरेचे आमकां पोलिसांनी आपोवन व्हेले. आनी हे 2 पय जे लोक आसात तांची नांवां तो घेतला, 2 लोफर अशें म्हणले तांणी. ते कोण, एक तेंडुलकर म्हणून मनीस एक आनी एक पाडलोस्कर. हे दोगूय जाणांची चारित्र्य दुबावीत अशे तरेन चर्चा संबंद प्रसार माध्यमांत चलता. ते लोक खंय वेगवेगळ्या BJPच्या नेत्यांची नांवां सांगून पक्ष निधी खातीर पयशे जाय म्हणून ह्या सगळ्या लोकां कडल्यान पयसो एकठांय करतात. कांय लोकांनी पयशे दिले, कांय लोकांनी आपले धंदे बंद केले, कांय लोकांनी ज्यो पळय पार्टी आयोजीत केल्यो त्यो बंद केल्यो. ताका लागून जालें अशें की मुख्यमंत्र्यांच्या इमेजीचेर हें सगळें जें पळय कितें घडटा तें तांचे कडेन बोट वता न्ही. म्हणून आमी म्हणनात की मुख्यमंत्री तातूंत सामील आहा, पूण मुख्यमंत्री कार्यालयांतले कांय जाण सामील आसूं शकतात. देखून म्हाका दिसता अशें की हे 2 नांव पळय सगळे कडेन वर्तमानपत्रांनी येयलां. तांच्याक हाडून तांकां एक तर अटक करची किंवा तांची इमिजिएटली चवकशी करपाची गरज आसा आनी हें मुख्यमंत्र्यान स्वता फुडाकार घेवन करपाची गरज आसा. कारण तांचे कडेन लोक बोट वता आनी मुख्यमंत्री जेन्ना सायलंट आसता किंवा आनीक एक मंत्र्याचें नांव तो जेन्ना सायलंट आसता तेन्ना लोकांक दिसता की हो दुबाव हे जे पळय कितें आरोप जाता दुबाव व्यक्त करता ते खरें. पूण ते संदर्भान आतां सरकारान ताबडतोब एक्शन घेवपाची गरज आसा. पार्टी कोणाच्याच नांवान कोणाकूच पयशे कोणेंय सांगचें ओपनली की पार्टीक कोणें तरी हाडून पयशे दिता किंवा मागता तें चुकीचें आसा.
मुख्यमंत्र्याच्या नांवान कोणें तरी एक जें पत्र चुक्यो फेक पत्र बरयल्लें आसा मुख्यमंत्र्यान पूर्णपणे सांगिल्लें आसा जेंची कोणाची नांवां येतात तांकां तेंच्यांनी आफोवन हाडून तेंची इन्क्वायरी करची आनी त्यामुळे उगीच सरकाराचें नांव बदनाम करचें न्हय. तांकां जेचें कोणाचें नांव थंय आसा जे पयशे कलेक्शनाक भोंवता आसत तांकां आफोवचें आनी तेंची इन्क्वायरी करची. गिल्टी आसा जाल्यार उडोवचे भितर अशें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें. तें आमी सांगतात पार्टी म्हणूनय आमी सांगता जर असलें कोण कृत्य करता कारण गोंया भितर अशी खंडणी बिंडणी हें अशें चलचें ना. सरकाराच्या संदर्भात जर एखाद्या कोणाक जर आसत असो विशय तेंच्यांनी पुलिसांनी रिपोर्ट करचो किंवा मुख्यमंत्र्याक वचून सांगचें अशें अशें चल्लां म्हणून. आनी त्यामुळे उगीच फेक आनी ज्यामुळे जेंची फेक सिग्नेचरी करूनय जेंची कंप्लेंट कोणें केल्ली आसा तेंची इन्क्वायरी करची. म्हजें सरकार नितळ आसा. कांय लोक राजकीय हेतून म्हजेर आनी सरकाराचेर आरोप करपी पत्रकां कागाळी करपाक लागल्यात. ताचेर कांय लोकांच्यो सयो आसात त्यो खऱ्यो काय फट. तशेंच कागाळीत ज्या लोकांची नांवां आसात तांची चवकशी करून सत्य कितें तें उजवाडात हाडचें अशें हांवें DGPक सांगलां अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. नाहक बदनामी करपाचो हो प्रकार आसा त्या खातीर म्हणजे केन्नाच म्हाज्या फॅमिली मेंबर म्हाज्या एडमिनिस्ट्रेशनान केन्ना ढवळाढवळ करूंक ना. त्या खातीर जे लेटर एनी हांव कोणी PMक बरयलें आसत ज्याची 2 जाणांची नांवां आसात तांकांय बी हांवें DGPक सांगलां की आफोवन हाडून तांची इन्क्वायरी कर. सकयल कोणी सायनी मारलेल्यो आसा खोट्यो काय खऱ्यो तांचेय बी तेंची विचारपूस कर. त्यांच्या कडेन कोणी बाबा खऱ्याच पद्दतीन मागला आसत आनी अशा पद्दतीन जर कोणी खरेंच केलें आसत जाल्यार ताका जें आसा पळय न्ही टॉलरेट करून घेतलें वयचें ना. तेंचेर पनिशमेंट ही नक्कीच जातली. त्या हांवें DGPक ऑलरेडी सांगलां की त्या दोगांच्या सयत ज्यो सायनी कोणाच्यो फेक दिसता तांकांय हाड तांच्या कडेन इन्क्वायरी कर आनी ऑफकोर्स जेंच्यांनी कावंटर कंप्लेन केल्या त्या खातीर म्हाजें सरळ म्हणणें आसा थोडे पॉलिटिकली मायलेज घेवपा खातीर अशा पद्दतीच्यो कंप्लेनी करपाक लागलेले आसा. पुराय हांव आजुनूय सांगता माय एडमिनिस्ट्रेशन इज एन क्लियर एडमिनिस्ट्रेशन. अशा पद्दतीच्यो केन्नाच घोळ जे आसा हें सहन करून घेतलें वयचें ना. त्या कोणायक हांवें पयरूय सांगलां की इधर त्या DGP कडेन ते कंप्लेन करूं येता किंवा म्हाजे कडेन कंप्लेन करूं येता. हांव हें टॉलरेट केलो वयतलो. उदरगतीच्या नांवान भाजप सरकार सामान्य लोकांक लुटता असो आरोप करीत युवा काँग्रेस समितीन पणजेन चलपी स्मार्ट सिटीच्या कामाचो खर निशेध करीत आंदोलन केलें. सध्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाक लागून राजधानी पणजे वता थंय रस्ते खणून दवरिल्ल्या. ह्या कामाक लागून जावपी प्रदुशणाचो त्रास थळाव्यांक सोंसचो पडटा. तशेंच एके वटेन येरादारीची कोंडी वाडत आसा तर दुसरे वटेन अपघातांचें प्रमाण वाडपाक लागलां अशें म्हणीत युवा काँग्रेस वांगड्यांनी खंत उक्तायत हें काम बेगीनच्या बेगीन पुराय करपाची मागणी लेगीत केल्या. Panjim has become haywire right now. It's a devastating situation where it's becoming intolerable for the Ponjekars. You all must have seen every corner how, especially Santines area. If you all go take a round in Santines area, तुमकां कळटलें कशें फोणकुलां काडून ट्रक पडटा लोक सुद्दां कितलो पडून गेला. Now we want to know why this is not stopping. Even if there is there are potholes taking place, why are there no traffic police to guide the people? The traffic should be controlled by the traffic police. There is nobody to control the traffic. The traffic has been just jamming up. People are suffering. Dust pollution, as already said earlier. What is this happening? We have been screaming, shouting. We've been taking so many protests before this also. But this is not stopping. I'm requesting the government, okay, if you all are even doing development, do development, but do it for a good cause. Don't do it at the cost of the innocent people. Some people are dying there. Some people are suffering dust pollution. Children could get affected because there are people cannot use their cars because of the traffic jam. So people are using bikes, taking bikes, and their children going to school, dropping them to school, becoming a haywire totally, especially in the afternoons, evenings. Come and see in the city what is happening. There's no place to park. Parking is becoming an issue. सो हांव मातशें गव्हर्मेंटा कडेन हात जोडून रिक्वेस्ट करता हें करूं नाका मातशें. तुमी करता तुमचें करा प्रॉफीट कितें करता ते पयशे करा पूण आमच्या गोंयकारांक सफर करूं नाका. सगळे भुरगे आयज पणजे आयल्या हो निशेध करपाक की डेव्हलपमेंटच्या नांवान जी चोरी जालेली आसा ते आमी निशेध करूंक आयज सगळे आमी हांगा एकठांय जाल्या. तुमी पळयलां आसतलें की रस्ते बेश्टेच खणून उडयल्या. हय म्हणून रस्तो जाल्या म्हणून खण अशेंच सोडल्या तांणी. कशिनोचे रस्ते तुमी बरे ओवरनायट तुमी डांबर काडून सोडटा ते तुमकां बरे पावयता काय कितें हें म्हाजें हो क्वेश्चन BJP गव्हर्मेंटाक. आमचे पयशे आमी टॅक्स पेयराचे पयशे जे आमी हार्ड एंड जोडटा ते तुमी हांगा मिसयूज करता.
पॉट होल्स पळयला तुमी ऑलरेडी 4 मेजर एक्सिडेंट जाल्ले. इमॅजीन पेनजीम स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेड जी कंपनी आसा पळय दे हॅव फेल्ड टू गिव नेसेसरी financial statements to the government. They have failed to give financial statements and they have also failed to give their registration certificate. This is more than 1,000 crore scam which is happening right now. The BJP government is only fulfilling their pockets. भारताचे आदले केंद्रीय संरक्षण मंत्री आणि गोयचे आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांची आयज पुण्यतिथी आशिल्ली. आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांच्या पुण्यतिथीच्या निमतान मिरामाराक तांच्या समाधीचेर फुलां ओंपून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आर्गां ओंपली. भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, मंत्री बाबूश मोन्सेरात, उत्पल पर्रीकर आणि हेर मानेस्तांनी तांकां आदरांजली ओंपली. मनोहर भाईंच्यो पोरण्यो यादी परमळीत जावच्यो म्हणून तांच्या राजकीय आणि सामाजीक खिणांचें प्रदर्शन केल्लें. मुळाव्या सुविधांची उदरगत आणि सामाजीक येवजण्यां खातीर सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर सदांच यादीत उरतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या वेळार उलोवप केलें. आणि त्यांच्या पुण्यतिथीच्या निमित्तान गोंय सरकारच्या वतीन कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम ह्या नात्यान तांकां आदरांजली दिवपा खातीर हांव म्हजे बरोबर आमच्या पणजेचे आमदार आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरात, आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, बाकीचे मनोहर भाईंचे सगळे हितचिंतक, त्यांचे चाहते, घरचे, हे सगळे श्रद्धांजलीच्या कार्यक्रमाक दर वर्सा प्रमाणे हांगासर येता. तांच्यांनी खास करून फोटोग्राफर एसोसिएशनचे खूब खूब अभिनंदन. तेंच्यांनी पोरण्यो यादी ज्यो आसा त्यो उजळयल्यो. तेंच्यांनी सगळे फोटोग्राफ्स एक लावन परत एकदा आमकां भाईच्या कामाची सगळी याद करून दिली. विशेष करून आमचो GSIDC स्टाफ, त्या GSIDCन हे बिल्डींग हे पुराय स्मृतीस्थ पद्मभूषण मनोहर पर्रीकर स्मृतीस्थल कन्स्ट्रक्ट केला. सगळ्यात भाई पयलो चेअरमॅन आशिल्लो GSIDCचो आणि ती याद करून आज सगळे फुलांचे डेकोरेशन म्हण बाकीचे सगळे ही वेवस्था जी GSIDC पळयता तांचेय बी आयच्या दिसाक खूब अभिनंदन. आणि परत एकदा मनोहर भाईच्या सगळ्या कामाची याद करता आणि सातत्यान मनोहर भाई तांच्या कामाच्या रूपात आमी तशें म्हणटा की इज एन आर्किटेक्ट ऑफ द गोवा, मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न गोवा जेका म्हणटा की मागीर तो अटल सेतू आसूनी, जुवारी ब्रिज आसूनी किंवा मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट तो फावंडेशन स्टोन आसूनी, प्रोजेक्ट जरी आतां कंप्लीट जाला, विजन हे त्यांचे आशिल्ले, तांच्यांनी फावंडेशन करून घातलेलें. निश्चितरित्या बऱ्यापैकी गांवांतल्यान वेगवेगळे पूल हाज्या खातीर मनोहर भाई सदांच लोकांक याद उरले वयतले. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. आतां रोखडेच पळोवया आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.